गीत घेऊया पेज 129 I 22. Papia re nirbhagya tu pap nasachi sas nang papia em kordang paushi sas nang papia em kordang paushi. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनू ह्या मिसांत हांव तुमकां येवकार दितां. आयज खेरीतपणी आमी जिजस वाज हाचे खातीर मागुया तो आपलो जल्माचो दीस समोरपता. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी Amen. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाच्या भाव भयणीनू आयज कुरपेचे नोवेनाचो पयलो दीस जावन आसा आनी आयचो विशय जावन आसा उदारपणाचे मागणे. आमी सान फ्रांसिस सावियराच्या जिविताचेर नियाळ केलो जाल्यार आमी पळयता की तो एक उदारी मनीस आसलो. ताणें आपले आख्खे जिवीत दुसऱ्या खातीर भेटयलेले आसले. ताणें आपले देश सोडलो आनी तो देवाची बरी खबर परगट करूंक गांवांनी गेलो. तशेंच इंडियेक आयलो, गोंयान आसलो आनी जायत्या दुसऱ्या देशांनी तो गेलो. तर आयज जशें आमी कुरपेचे नोवेनाचो पयलो दीस समोरवता, आमी ह्या उदारपणाची भेट आनी कुरपे खातीर खेरीतपणीन मागुया. जशें फ्रांसीस सावियरान दुसऱ्यांच्या जिवितांत एक उजवाड हाडलो, तशेंच आमी दुसऱ्यांच्या जिवितांत आमच्या कुरण्यांनी दुसऱ्यांच्या जिवितांत आमी एक उजवाड हाडुया. मोगाचे भाव भयणीनू, हे पवित्र रितींत फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया. हांव पातकी सोरपयता देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्या उचारूंक सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान उचारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवान सदांच सांकवार मारयेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सोरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव, आमची काकलूत करूंक, आमची पातकां भोगसूंक, आमकां सासणेच्या जिविताक पावूंक. आमेन. प्रार्थुया. सोरेस्परा आमच्या बापा, नेण्ट्या निर्मळ काळजाचो तूं मोग करताय आनी निर्मळपणान होगडायडोल्यांक तूंच ते कोणवायल्यान परतून दिता. तर ह्या काळार पातक सोडून नितळ निर्मळ जीवन आमकां कुरपा दी आनी खुशेन हुर्बेवंत भावार्थांत गोठ आनी प्रिती मोगाच्या कोरण्यांनी थीर जावंक तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं आमची काळजां तुजेशीन ओडून व्हर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता वरवीं जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन.
जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, जो मनीस मनशाचेर विस्वास दवरता आनी मनशाच्या आदारार पातयेता आनी जाचें काळीश सर्वेस्पराचेर ना त्या मनशाचेर शिराप. वरोण्यांतले सुकलोलें तोंड कशें तो बरें आयल्यार तें पळोवंक ताका दोळेनांत. वरोण्यांत सुक्या कोड्ड्या जाग्यार खोऱ्या आनी लोक नासलोल्या गांवांत तो जियेता. जो मनीस सर्वेस्पराचेर पातयेता आनी जाचो विस्वास सर्वेस्पराचेर आसा त्या मनशाचेर आशिर्वाद. आपलीं पाळां उदकांत पावयतोल्या व्हाळाचे देगेर रोयलोल्या झाडां वरी तो. गरमी पडटोच ताका भिरांत ना, ताची पानां सदांच पांचवी. पावस नासलोल्या वर्सा ताका पर्वा ना आनी फळां दिल्ल्या बगर तो कधीच रावना. काळीज म्हणल्यार सगळ्या वोण घातकी ताका बऱ्या मार्गार हाडूंक उपाय ना. ताचेर गूट कोणाक तावे. हांव सर्वेस्पर जोण एकल्याच्या काळजाचो ताव घेता वंतोस करना हांवूच विस्कुटावन पळयता आनी जोण एकल्याच्या कोरण्या आनी वावराचेर फळां प्रमाणे मजुरी दिता. देवाचे उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आयकोल्या देवाचे उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवता तो खरेंच भागी. म्हणया, सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवता तो खरेंच भागी. जो मनीस नश्ट्यांची बुत घेवन चलोना वो पातक्यांचे मार्गार भोवना आनी उदोर्मी मनशाच्या सांगाता बसना तो खरोच भागी. सर्वेस्पराचे उपदेशांचेर ताचो संतोश दीस रात ताचे नेम तो मनांत नियाळीत आसा. जबाब. सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवता तो खरोच भागी. वावत्या व्हाळाचे देगेक लायल्या रुखाक काळा प्रमाणे जातात फळां आनी कधीच बावून पडना. ताची पानां असल्या रुखा वरी तो मनीस सगल्यो ताच्यो कोडण्यो सुफळ. जबाब. सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवता तो खरेंच भागी. पूण नश्ट्या मनशाचें अशें न्हय, दुबावांनी अशें न्हय, दुबावावीन अशें न्हय. तें कोण जाणाय. वाऱ्यान उबून वेता तसलें पळ बऱ्या मनशाची वाट सर्वेस्पर राखता, पूण नश्ट्यांची वाट निशोंतणाक पावयता. जबाब. सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवता तो खरेंच भागी. उद्गाराक उबे रावया. बऱ्या आनी उदार काळजान उतर आयकून ते सांबाळतात आनी आपले तिरायेक लागून पीक दितात ती सुभागी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून फारिजेवांक सांगलें, कोण एकलो गिरेस मनीस आसलो तो तांबडी आनी नाजूक आंगवस्त्रां न्हेसतालो आनी दिसाच्या दिसा व्हडा दोबाज्यान बरी बरी जेवणां करीत आसलो. आनी लाजार नांवाचो एक भिकारी सगलोच चोवड्यांनी भरून ताच्या दारवटेशीन पडोन आसतालो. गिरेस्ताच्या मेजावेल्यान पडटा तें खावंक आपलें पोट भरूंक तो आशेतालो. सुणी लेगून येवन ताची चोवणां लेवताली. मागीर जालें तें हें, तो भिकारी मेलो आनी देवदूतांनी ताका आब्रामाच्या गोपांत व्हरून दवरलो. तो गिरेस्तूय मेलो आनी ताका व्हरून पुरलो. येमकोणांत भोगता आसतना आपले दोळे उबारून
आब्रामाक आनी ताच्या गोपान आसलेल्या लाजराक ताणें पयस थावन देखले आनी अशें ताणें बोब मारली, आब्राम बापा, म्हजे चुरचुरे दवर आनी आपल्या बोटाचे तेंबे उदकान बुडोवन म्हजे जीव थोंडावंक लाजराक धाड, कित्याक ह्या उज्यांत हांव भारी वळवळटां. आनी आब्रामान म्हणलें, पुता म्हज्या, तुजे जिवितांत जितलें तुवें सूख भोगलें तितलें लाजरान दूख सोंसलें म्हूण उगडास कर. म्हणटोच आतां ताका बुजवण मेळटा आनी तूं धोगधोगताय. तितलेंच न्हय, कोण हांगा थावन तुमचें शीन वचूंक सोडीत जाल्यार तांच्यान जायना न्हय म्हूण थंयतान हांगा येवंक कोणाकूय जायना, कित्याक आमचे आनी तुमचे मदें मोठे व्हडले पाताळ थिरायलेले आसा. तेन्ना ताणें म्हणलें, तशें जाल्यार बापा, ताका म्हज्या बापायच्या घरा धाड म्हूण तुजे लागीं पोरातून मागतां. तर म्हाका 5 भाव आसा, तेय व्हडव्हड्याच्या सुवातेर येना जावंक तूं तांकां शिडकाव. पूण आब्रामान ताका सांगलें, तांकां मोजीस आनी प्रवादी आसात, ताचें तांणी आयकुचें. ताणें म्हणलें, तशें न्हय आब्राम बापा, मेल्ल्यांतलो कोणूय तांचेशी वचत जाल्यार ते तांचें मन बदलतलें. शेकीन आब्रामान ताका सांगलें, मोजिसाचे आनी प्रवाद्याचे जे आयकोना जाल्यार मेलेल्यांतलो कोणूय जिवंत जाल्यार लेगून तांचे मनांत सोत रिगचें ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या भाव भयणींनो, आयज आमी ह्या विशयाचेर नियाळ करुया, खरें क्रिस्तावपण कितें. जायते फावटी आमी आमच्या जिवितांत पळयता, कोणूय कितें आदार मागूंक आयलो जाल्यार या कितें मदत मागूंक आयलो जाल्यार आमी चडशे फावटी 2 तरेन वागता. पयलें म्हणल्यार आमी ताका रोखडेंच आदार करपाक फुडें सरता, आनी दुसरें म्हणल्यार आमी खंयची तरी निभा काडटा आनी म्हणटा, अरे आयज जायना, आयज हें करपाक जाय, तें करपाक जाय. आनी तिसरे तरेन बी केन्नाय आमी वागता तें म्हणल्यार आमी ताका पळोवंक ना भाशेन करता. तशेंच आमी आयच्या शुभ वर्तमानांत पळयता की लाजार स्वर्गार गेलो, पूण तो गिरेस्त मनीस आसलो तो येमकोणांत पावलो. आतां घडयेक आमी चिंतले, ते गिरेस्त मनशाची चूक कितें आसली. तो गिरेस्त आसलो हो ताजो चूक आसलो? ना, ताजी चूक कितें आसली तें आमी पळोवया. आतां आमी म्हणटले की ताणें लाजाराक केन्नाच धांवडयलो ना, तशेंच ताणें ताका वायट उतरांनी पाचारलो ना. पूण ताणें ताका वायट करूंक ना, ताणें ताका बरेंय करूंक ना. आतां ताजी चूक कितें आसली? ताजी चूक आसली की ताणें लाजाराक कांयच करूंक ना, कांयच बरेंय करूंक ना. ताका जायत्यो संद्यो आसल्यो लाजाराच्या जिवितांत एक उजवाड हाडपाक, पूण ताणें तें करूंक ना. आनी तशेंच आमी पळयता की लाजार भाशेन जायते लोक आमी पळयता, जायते लोकांक आदार जाय पडटा, जायते लोक सोंसता, आनी ह्या काळार आमी तांचे वांगडा कसो संबंद दवरता. आमी ते गिरेस्त मनशा भाशेन तांकां एक सायडीन दवरता, ओ आमी जेजू भाशेन तांकां आपणायता. हें आयज आमी नियाळ करूंक जाय. तशेंच आमी पळयता की गेल्या वर्सा जेन्ना हे कोरोना व्हायरस आयिल्ले तेन्ना ते मायग्रंट वर्कर्सचे जायते तांकां त्रास जालेले, आनी आमी पळयता की जायते लोक तांचे खातीर वावुरले. आनी तशेंच आमी पळयता की जेजू आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकांय आपयता दुसऱ्यांच्या जिवितांत कांय तरी बदल करपाक. तशेंच आयचे पयले वाचपांत आमी पळयता की जेरेमायस प्रवादी जुदयाचे वायट तांचे तोंडार मारता आनी तो तांकां उगडास करता की देवाचेर ताणें सदांच विश्वास दवरूंक जाय. तशेंच आमच्या जिवितांत आमी पळयलें जाल्यार जेन्ना कोश्ट येता तेन्ना आमी सदांच देवाचेर विश्वास दवरूंक जाय, कित्याक देव आमकां सांबाळटा.
जेन्ना हे त्रास संकोश येता देव आमचे सांगाता चलता आनी खेरीतपणी आयज आमी हे कृपे खातीर मागुया की पयलीं आमी दुसऱ्यांच्या जिवितांत उजवाड हाडूंक आनी दुसरें म्हळ्यार जेन्ना कोश संकोश येता आमी सदांच देवाचेर विश्वास आनी भावार दवरचो. तशेंच म्हजे भाव भयणीनू आमी ह्या संवसारा खातीरूय मागुया. ह्या कोरोना व्हायरस पिडे खातीर जायते जाणांनी सोंसल्या. आतां आमी ही मागणी म्हणुया. सोरपदेदारा आनी काकलुतसरा देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रिमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाळ कोश्टवलेल्या पासत तुका आमी प्रार्थोवन उबारता. ती कोणवेल्यान आयकून घे. ही अवचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा निरंतरुळा खाळ येवंक हे पिडेक लागून दोगदोगतेल्यांक बेगूनच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सोरशे येता. तशेंच आतां हे वॅक्सिनूय आयिल्लें आसा आनी जायत्यांक ते वॅक्सिना बद्दल कितें डावट बी आसा. आमी तशेंच आमच्या सरकाराक आनी भोव करूंक भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेचे बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवाड्यान उजवाड. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. गीत घेवया पेज 40 C28. पातीनादाने कालशीन या वेळार उड्या सोऱ्या बोरापूर ओतारार घालुया आमचे कोश्ट तुका निवार फामील सोयरे मोनी सगलो संसार घालुया आमचे कोश्ट तुका निवार फामील सोयरे मोनी सगलो संसार घालुया आमच्या तुका चितेंबे दवरुया आमच्या काळजाचे आवडे उड्या सोऱ्या बोरी आमी सगळे दोनया काले बेटे तुजे दोले उड्या सोऱ्या बोरी आमी सगळे दोनया काले बेटे तुजे दोले. म्हज्या भाव भयणीनू म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोरपदेदार देवा बापाक मानता तसले जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवन प्रार्थुया. कोणवाल्या बापा, ह्या बलिदाना वरवीं आमच्या दोंडवणेचेर तुजो उजवाड आशिर्वाद घाल आनी ह्या काळाचे आमच्या भायल्यान प्राचिताचे आचारण भितरल्यान आमच्या ओतम्याक फळादीक जावं हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर काली आनी सोर थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. नवी करूंक आमची मनां, शुद्ध करूंक आमची काळजां, फावो करताय आमकां भुरग्यांक तुज्या हो नवो काळ सोडवणेचो. आमच्यो वोंडावण्यो दोमावून तुजी चाकरी करूंक निर्लोभी काळजांत भरताय तूं आमकां नव्या बळान. सोरतोल्या वस्तूंक फावो तें मोल दिवंक सोरोनान तसले वस्तूंचेर दवरूंक आमची काळजां बापाच्या मोगान शितोळताय तूं आमकां देखून सगल्यांक देवदूता वांगडा आमी तुजी स्तुती निरंतरणी गायता. Povit, 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 dal bara
खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपल्याच खुशेन कोश मोरोंक सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिशांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेच घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच तांणी काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिशांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोरोराचे हे रगत, पातकाचे बोगसोणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट पोरगोटुया. सोम्या जेजू आमी होंडो खाता आनी काळशीन पियेता, तितले पावटी तूं वैभवानी सोर, आमी तुजे मोरोन पोरगोटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पितां. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फेवो केल्या देखून आमी तुका दिनवासतां आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतां. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोळी बापा आनी सोळग्या यादनिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बोरवासो धरून मेल्ल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागोतीन मेल्या सोमेस्तांक तुजे पोरजोलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतां. आंकवार मारये, देवाचे माये सांगाती, तिच्या पोती बागेवंत झुजे, बागेवंत दोन दुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोरवंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. आमच्या सोडोंडराची आज्ञा मनान धरून ताणेच शिकयलेले प्रार्थन आतां आमी धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया कर ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशेन ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर्व पातकांतली सुटोय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन दुताक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्यो भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तेका एकवटान सांबाळ.
तो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक माय मोगान शांती दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सोगली सुभागी. सौम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसा म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्या शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटतां. तुजे सुरशिल्लो कोटसुरूंक म्हाका केदीच जीव नाका. आमेन. गीत घेवया पेज 74 D46. Salvar
प्रार्थुया. देवा, आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या बलिदानांत आनी जेवणांत आमी वांटो घेतला. ताचो फळ आमचे जिणेंत तो कसो कोर आनी बऱ्या कोरण्यांनी तो अदीक थीर जावन दी. हे आमी मागता आमच्या सोम्या जेजू वरवीं. आमेन. मातशी बसात. आयज जावन आसा पयलो दीस कृपेच्या नोयेंदूचो. तुमकां सगळ्या जाणांक देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक तुमी व्हडा भक्तीन हांगसर आयिल्लीं आसात. देव बरें करूं म्हणटा फादर लिंडसे लोबो हांकां, कित्याक ताणें हें मीस भेटयलां आनी ते आमकां हांगसर भरपूर मदतूय करतात. हें सगळें मिडियाचें काम ते आनी ताचे वांगडी हांगसर आमकां मदत करतात. देव बरें करूं म्हणटा तांकां. कोयराक आनी हेर हांगसर आमकां मदत करतात, तितल्यांकूय वाचपाक करतात तितल्यांकूय. तर तुमकां सगळ्या जाणांक जी कोण आख्ख्या संवसाराक ह्या मिसान वांटो घेतात, तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आमी एकामेका पासून मागत रावया आनी आमी सकाळीं 5 म्हणून हांवें पवित्र भोजन घेता ती ह्याच पासत तुमचे पासत सगळ्यां पासत मागच्याक. आमचे गोंयकार भाव भयण हांगसर आसात आनी भायर आसात, कितलीं दुयेंत आसात आनी कितलीं तरेतरेची म्हणजे गरजो तांच्यो आसात, तितल्यां पासत आमी मागता. तर आतां ही कृपेची नोयनां स्टार्ट जालेलीं आसा. तुमी आमचो म्हणचो मिसाचो कार्यक्रम जाणात, मांडावळ कशी आसा ती. पयले मीस 6, 7, 8 आनी सांगे 4:30 इतलींच मिसां दवरल्यान, कित्याक एमएचे गायडन्साक लागून आनी लोक मागीर सांगेचो येवपाक वचपाक त्रास जाता ताका लागून. सोनवारा दीस 6 तारीख जोर 6 तारखेर आमी म्हयन्याचे सायबाच्या कॉपेलान मीस करता. हे सायडीन गेली म्हणटूच पेट्रोल पंपा उपरांत 200 मिटर दावे वाटेन एक कॉपेल आसा, थंयसर सायबाची बांय आसा. तें कॉपेल आतां गव्हर्मेंटान आमच्या गोंयच्या दुरुस्त करून दिलेलें आसा. तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. पूण लोकूय खूब येतात. तर सोनवारा दीस थंयसर मिसूय आसतलें. म्हणटच मिसाची मांडोळ हे भशेन 6, 7, 8, 10 आनी 4:30. आयतारा दीस कशी मिसां 6, 7, 8, 9, 15, 10, 15 आनी 4:30 मीस आसतली. 6 मीस आनी 10, 15 मीस इंग्लीश भाशेन. सदांच पयले मीस इंग्लीश भाशेन दवरलेले आसा. निमाणे दिसा 12वेर मिसां हे भाशेन 6, 7, 8 आनी 4:30. त्या दिसा 9:30 व्हडले मीस आसता पळय तें आसचें ना, कित्याक भरपूर लोक येतलो. मागीर आमकां ती मिरवणूक आसताली हांगसरल्यान वयर पर्यंत, तें सगळें आसचें ना. आनी हे भाशेन हो एकूच कार्यक्रम आमी दवरूंक ना, पूण भक्तीन आमी हांगसर वांटो घेवंक जाता. त्या दिसा सगळीं मिसां व्हडलीं मिसां कशीं आमी समरोमतेल्या. आतां हे पासीस गेलेले आसात. ते पासीस बरे रंगीत आसात, ताचेर डिजायन आसात, ते तुमकां घेवंक जाता. थंयसर घेवपाचो म्हणजे फुकट. ते तुमचें नांव बरयलीं, तुमच्यान आनी 6 जाणांक तुमचे बरोबर हाडूंक जाता. घरचीं आसलीं की ना बरोबर बसात तुमी, तातूंत कांय हें जायना. पूण दुसरें आसलें जाल्यार मातशें स्पेसींग करूंक जाता. म्हणटच तुमी तुमचे कडेन आसात जाल्यार बरें आहा, ना जाल्यार तुमी घेयात, फकत दवरात. कित्याक लोक सुबेज जायत जाल्यार मागीर आमकां मातशें कंट्रोल करूंक जाय, ताका लागूनच. पूण आमच्यान म्हणणा हितून जाता, तर ते पासीस तुमच्यान घेवंक जाता. आतां आमच्या यूट्यूब चॅनलाचेर म्हणजे ऑफिशियल बजिलिका बॉन जेजू, आतां तुमचीं नांव बा दिलेलीं आसा, नंबर आसात, तांचेर आमच्यान तुमकां धाडूंक जाता. खूब जाणां म्हणणा हितून आमच्या युट्यूबाचेर आसात. पूण कितें करात, सबस्क्रायब करात. ते सबस्क्रायब करीत तर तुमकां सगळें आमी कितें कोत्ता तितलें मेवतलें. आमी आनीक करूंक लागलेलें आसा. कितें आनीक मेवता तुमकां थंयसर मंगळार आनी शुक्रारा दीस खुर्साची वाट आसता. ही पयले दिसा म्हणणा हितून मंगळारा दीस इंग्लीश भाशेन आनी शुक्रारा दीस आमचे भाशेन. 8 मीस जालें की ना ती खुर्साची वाट दवरता. तें मागीर तुमच्यान युट्यूबाचेर पळोवंकूय जाता. दुसरें म्हणजे दर दिसा सांता भक्तांचें जिवीत आहा न्हय, तें तुमच्यान थंयसर पळोवंक जाता. मागीर
रिफ्लेक्शन म्हणजे थोडे आनीक नियाळ खोल नियाळ 2 दिसाच्या शुभवर्तमानाचेर इंग्लिशीन आसा आनी त्योर्सूय आसा सादो त्योस आनी पवित्र पुस्तकाचेर आदारलो त्योस हे सगळे आतां म्हणून तो आमी अपलोड करतले आदले हाल्ले म्हण पूण आतां आमी एक नवो प्रोग्राम करता तो तें तुमच्यान पळोवंक जाता आतां आनी एक कितें जाय आमकां तुमचे कडून आमी खूब आयकलेलें आसा कितल्यो मिलाग्री सायबान तुमच्या जिवितान केलेल्यो आसा त्यो आमकां सगळ्यो गोळा करूंक जाय कशें करूंक जाता तुमच्यान वॉट्सॅपाचेर तुमचे ऑडियो रेकॉर्डिंग धाडूंक जाता विडियो धाडूंक जाता पूण ऑडियो बरें म्हणून तो तें धाडूंक जाता तुमकां हांगसर येवन आमकां सांगूंक जाय आमच्यान रेकॉर्डिंग करूंक जाता कित्याक रेकॉर्डिंग करता कितलो लोक कितलो तांचो अणभव आहा तो आमी बेश्टोच वाऱ्यार दवरता ना आमी तो गोळो करुया आनी ताचेर मागीर आमी मागीर आनीक मनन करूंक जाता कितें करूंक जाता ताचो खूब फायदो काडूंक जाता आमच्यान तर हाका लागून हें मातशें मनांत दवरात आतां हांगसर 17 17 मार्चाचे एक मीस आसतलें म्हयन्याचें मीस हांगसर 16 वर्सां फादर वास्को दे रेगो रेतोर आसलेले ताणें हांगसर भरपूर काम केलेलें आसा 2 उक्तावण्यो सायबाच्यो एक्सपोजिशन्स केलेल्यो आसा त्या भायर हे ग्रंथ पळय आसात आमचे मिसाचे ते सगळे ताचे उद्देशी म्हण हितून भाशांतर केलेलें जाल्लें हे लेक्शनरी म्हणटा म्हणजे मिसाची वाचपां बायबल आनी गायनाचो जेलो ताणें हें स्टार्ट केल्लें म्हणून ताका लागून 17 हांगसर ताच्या ओतम्या पासत आमी मीस दवरतल्या बिशप पर्यंत येतलो तर हें तुमकां कळीत करता देव बरें करूं म्हणटा तुमकां सगल्यांक आतां उबी रावन आशिर्वाद घेवया भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक मागणें भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवंडेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरून मेलोय ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगीन कुसूंक दिली ना हे देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासतांव आनी आतां आमचेय पासत तुजी विनंती मागतांव दोन एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें आमचे ओतरेक बापाक मानता तसलेंच जाल्यार तुजे विनंतीन ते शार्ती पावय म्हूण आमी मागतांव आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवे बापाक वाखाणटाव आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक आमेन वचून येयात क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे वड उपकार गीत घेवया पेज 240 U19 San Francisco Xaviera तुझे गुरु कोयान शरण तुझे